देवाची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकू तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोग मोगांचे सूख आनी दूख जिविताचे पावडे. प्रितीच्या भावा भयणांनो, हीं उतरां आमी जायते फावटी भोव करून लोक समयार आयकल्या. देव म्हटल्यार मोगूच. मोगान जिवंक आमकां ताचो उलो. सूख आनी दूख आमच्या जिविताचे पावडे. दर एक पावडो हांव चलतना चडटाना तेन्ना ताचो मोग विस्तारून हीच देवाची आज्ञा. जी कोण ताच्या मोगाची गोवाय जातात ती ताची इश्ट जातात. ही चिंतना मनांत धरून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी क्रिस्ताचो मोगाक साक्षी दिवंक ताचे इश्ट जावंक कृपा मागुया. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, जायते फावटी जेजूक आमच्या जिविताचो मास करून आमी फाटीं सरल्या. जेजू जावन आसा मोग, आनी जेन्ना आमी जेजूक आमच्या जिविताचो मास भोगता आमी मोगाक आमच्या जिवितांत येवकार दिता. त्या त्या पातकांचो दूख दवरुया आनी बापा कडेन भोगसणे मागुया. सोम्या जेजू, देव आमचो मोग कोत्ता, पूण आमी ताची भुरगीं कशीं ताच्या मोगाची कोवाय जावंक ना. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता जेजू, तुवें आमकां एकामेकाचो मोग करूंक शिकयलें, पूण आमी मोगान जिवंक नात आनी मोगाची आज्ञा सांबाळूंक नात. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या जेजू, क्रिस्ती मनशां कशीं आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं देवाची भुरगीं तुवें आमकां केलीं, पूण क्रिस्ताच्या मोगांत आमी रावंक नात. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सर्वगदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. तूं मोगूच देवा, तुज्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां तुजें जिवीत मेळूं
ताका तुवें संवसारांत धाडलोय. हातून तुजो मोग सारको उगडापो जालो. ह्या मोगाळ बापाची आमी खरी भुरगीं जावंक आनी एकामेकाचो मोग करून तुज्या मोगांत जिवूंक जेजून भासायल्लो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचो. पेद्रू कॉर्नेलाच्या घरान च्या उमऱ्याशी पावतोच कॉर्नेल ताका मेळूंक गेलो. ताचे पांयां पडून सारको सरपटलो. पूण पेद्रून ताका अशें म्हणून उठयलो, उठ, तो रावूय एक मनीस. मागीर पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें, देव मनशा मदें अंतर करिना म्हूण म्हाका आतां ठावें जाला. पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं देवाक भियेता आनी प्रमाणीकपणान चलता तो की देवाक आवडटा. पेद्रू अशें उलयताच आसतना ताचें उतर आयकतल्या सगल्यांचेर पवित्र आत्मो देंवलो. विदेशांचेर पर्यंत पवित्र आत्म्याचे देणे देवान घातले म्हूण पेद्रू बरोबर आयिल्ले ते सुन्नत केल्ले भारती थोटाकले. कित्याक तीं आत्म्यो भासो उलयतालीं आनी देवाक वखाणटालीं तें तांकां आयकूंक आयलें. तेन्ना पेद्रून म्हटलें, आमकां मेल्लो तोच पवित्र आत्मो तांकांय मेवला. म्हणटच तांकां उदकाचें पवित्र स्नान दिवंक कोणाच्यान आडावं येता. ताणें तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक फरमायलें. उपरांत थोडे दीस आपणाशी राव म्हूण ताणीन ताचे कडेन मागलें. देवाचें उतर. जबाब. शेकांशेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सुरवण फांकली. शेकांशेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सुरवण फांकली. सरेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोरिया उजव्या हाताच्या बोलार आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सुरवण दिली. जबाब. शेकांशेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सुरवण फांकली. शेकांशेक पृथ्वीचेर देवाची सुरवण फांकली. आख्खे पृथ्वी गणगणून सरेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घडून गाव. आनंदान उल्हास सोड. जबाब. शेकांशेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सुरवण फांकली. बाग्योन जुवांवाचे पयले चिटी वेले वाचप. म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यांनी एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग म्हटल्यार देवा करचे आनी जो कोण मोग करता तो देवा थान जल्मला आनी देवाक वळखता. जो मोग करिना ताका देवाची वळख मेळूंक ना. कित्याक देव म्हटल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातून देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापेर जाला. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणेन आमचो मोग केला तो. आमच्या पातकांक नाटाक करून बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग केलो तो. देवाचें उतर. उद्गार. सरेस्पराक सोय सोय. जेजू म्हणटा, कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटा.
आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्या सरस्पराक सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी खुशालकाय तुमचे सोबे आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासो हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणे जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस गोड मोग ना. हांव फर्मायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो धनी कितें करता तें चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात आनी ह्या पासो तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवची, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजें नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, ही आज्ञा जी आमकां आयज देव दिता, एकामेकाचो मोग करात. ही उतरां जायते फावटी आमी आयकल्या. जेजू आमचो मोग करता आनी ताका लागून तो आमकां परतून परतून ही उतरां म्हणटा, एकामेकाचो मोग करात. जसो तो मोग आमी ताची मोगाची हात्यारां, आमी ताची मोगाची गोबाय जावन परस. प्रितीच्या बाबा भयणो, पूण हो मोग फकत आमकांच न्हय, हेरा लोकांकूय आसा. जशे भाशेन आयचे पयले वाचप आमकां सांगता, कॉर्नेलाच्या घरांत जेन्ना पेद्रू भितर सरता, पेद्रू म्हणटा, सगल्या लोकांक देव जाय आनी आमचो देव सगल्या लोकांक एकूच कसो मानता. लोकां भितर तो अंतर करिना. जावं हांव क्रिस्तांव, जावं हांव विदेशी, सगल्या मदें तो एकवट जोडटा. अंतर तो करिना आनी जेन्ना तो अंतर करिना ताचो मोग सगल्यांचेर एकूच भाशेन शिमटता. आनी आयज जेन्ना आमी ह्या पयल्या वाचपांत आयकलां, कॉर्नेलाचेर पवित्र आत्मा देंवन येता. प्रितीच्या बाबा भयणो, कॉर्नेल जेजूचो मोग करतालो. ताच्या काळजान जेजूक आपल्या काळजान घेवन आशा आसली आनी ताका लागून जेजू ताका पवित्र आत्मा दिता. पेद्रू वडवींक जायत. त्याच भाशेन आमकां ह्या काळांत जेन्ना आमचें काळीज आनी मन उत्सांबळ लायन भरलेलें आसा,
तेन्ना आमकांय जेजू पवित्र आत्मा दिता. आमचे मनांत आमचे काळजांत ताचो मोग तो रिगोवंक सोदता. आनी दुबावबेरीन आमी जाणाव जेन्ना आमकां ताणें राखल्यात सांबाळल्यात, जेन्ना जायतीं जाणां आमच्या मोगाची देवाशी परतून गेल्यात, आमी जाणात ह्या सुखांत आनी दुखांत जेजू आमचो मोग करता. प्रितीच्या भाव भयणो, इंटरनेटार एक कोट स्प्रेड जाता, गॉड इज एवरीवेअर अँड कोरोना इज एवरीवेअर. पूण प्रितीच्या भावा भयणो, कोरोना गोडेक थोड्या मनशांक लागला. गॉड इज एवरीवेअर आमी ताका समजूंक जायना. जेन्ना आमी एवरीवेअर म्हणटा त्या उतरां पासून देव आसा. आनी देव मोगा वरवीं आमचे भितर, म्हजे भितर, तुजे भितर, विदेशा भितर आनी हेर मनशां भितर देव आसा मोगा वरवीं. हेंच अंतर देवा भितर आनी कोरोना भितर. प्रितीच्या भाव भयणो, डॉक्टर R.A. टोरी हो देवाचो परगटणार हाका तुमी वळखुतात जायत. पूण परगटणार जावचे आदीं ताची आवय ताचे खातीर जायते मागताली. जशे भाशेन भागीरथ आगुस्तीन वायट रस्त्यार चलतालो, R.A. टोरी वायट रस्त्यार चलतालो. देवाक तो मानिनासलो. देव म्हणल्यार ताचे तोंडार हें उतर येनासलें. आनी ताका लागून ताची आवय ताका म्हणटाली, जेन्ना तूं वायट रस्त्यार पावता आनी तुका दिसता कोण तुजो सांगात घेयना, तुजो इश्ट तुज्या सांगाताक ना, तुजी आवय तुज्या सांगाताक ना जायत, तुजो बापूय तुज्या सांगाताक ना जायत, तुजी बायल तुज्या सांगाताक ना जायत, तेन्ना म्हज्या देवाचो उगडास कर अशें ताची आवय ताका सांगता. कित्याक तूं देवाचेर विस्वास दवरिना. तर ह्या आखांताच्या वेळार जेन्ना तूं पावतलोय हाची म्हाका खात्री आसा, तेन्ना म्हज्या देवाचो उगडास कर. दुबाव मेरेन प्रितीच्या भाव भयणो, R.A. टोरी एका आखांताच्या वेळार पावता. ताका दिसता ह्या संवसारान जिवन फायदो ना, तर तो आपल्या जिविताची एके भाशेन कोता सोंपोवंक सोदता, आपणाक मारूंक तो सोदता. आनी तेन्ना ताका आपल्या आवयची ही उतरां आयकूंक येता. आनी ही उतरां आयकल्या उपरांत तो म्हणटा, देवा, तुवें म्हाका आयज सालबार केला, ताका लागून हांव तुजें नांव परगटूंक म्हजें जिवीत, हें फुडलें जिवीत हांव तुका समर्पितां. आनी त्या दिसाक हांव प्रितीच्या बाबा भयणो R.A. टोरी देवाचें नांव परगटूंक वावुरता. जशे भाशेन बागेवन पावलो दामास्कास ह्या वाटेन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक अनुभवता, तेच भाशेन R.A. टोरी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक अनुभवता. जशे भाशेन बागेवन पावलो आपल्या 3 ओमायज ह्या यात्रेंत एका गांवांत वेता आनी देवाचें नांव परगटता. ह्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक अनुभवलेल्या जेजूक, ताचो मोग अनुभवलेल्या जेजूक तो परगटूंक वावुरता. तीच भाशेन डॉक्टर R.A. टोरी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो मोग परगटूंक वावुरता. ही उदाहरणां घडयेक आमकां ही 2 उदाहरणां बागेवन पावलो डॉक्टर R.A. टोरी आगुस्तीन, तेच भाशेन हेरोल्ड ह्यूग्स जो सेनेटर USA जालो, तोय आपलें जिवीत होड्डायतालो, पूण जेन्ना ताका जेजू मेवता तेन्ना तो आपलें जिवीत बदलता. प्रितीच्या बाबा भयणो, कितें आमकां सांगूंक सोदता काय आयचो सेबादोर? जेरमियास
हाचो आवेस्पूर पयलो आवेस्पूर 5वी ओडी आमकां म्हणटा, बिफोर आय फॉर्मड यू इन द वूम आय न्यू यू. तुज्या आवयच्या कुसव्यान जेन्ना हांवें तुजो आकार करूंकूच ना तेन्ना हांव तुका वळखतालो. आय न्यू यू. बिफोर यू वर बॉर्न आय कॉन्सक्रेटेड यू. तूं जल्माक येवचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. प्रितीच्या बाबा भयणो, ही उतरां तुका आनी म्हाका जेजू म्हणटा. बिफोर आय फॉर्मड यू इन द वूम आय न्यू यू. देव आमकां वळखतालो. आमचो आकार करचे आदीं देव आमकां वळखतालो. आमी जल्मचे आदीं तो आमकां संस्कारता. ताणें आमकां संस्कार. आनी हे आमी सोत मानूंक गरज. कित्याक फुडें नव्या खोरांत आमकां सांगता मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 10व्या आवेस्पुरांत 29वे ओडींत म्हणटा, जशे भाशेन सुकणीं ह्या संवसारांत उडटात आनी तांकां गोडेक कोण ना, पूण तांचो परमोस जेजू करता, तेच भाशेन तुजो आनी म्हजो परमोस तो करतलो आनी करीत आसा आनी करतलो. म्हणजे आमी देवाच्या सामकार ताचे मुखार आमी खूब म्हत्वाचीं. गोडेक आमकां जायते फावटी आमच्या फामिलींत आमकां दिसता आय एम अनवॉन्टेड. एक बापूय कसो, म्हज्या फामिलीन म्हाका गरज ना. एक माय कशी, आवय कशी, म्हज्या फामिलीन म्हाका नाका. एक भुरगें कशें, भुरगो कसो, गोडे म्हाका फामिलींत म्हत्व ना. गोडेक आमकां अशें दिसता. पूण जेन्ना आमी जेजूच्या सामकार येता तेन्ना आमी म्हत्वाचीं जाता. कित्याक जेजू म्हजें आनी तुजें सांगाता आसा. तो म्हणटा इजायासाच्या पुस्तकांत, तो आमकां म्हणटा 43 आवेस्पुरांत 4 ओडीन तो म्हणटा, बिकॉज यू आर प्रेशियस इन माय सायट आय लव यू. कित्याक हांव आनी तूं ताचे सामकार म्हत्वाचीं आनी तो म्हजो आनी तुजो मोग करता. फुडें तो म्हणटा 49 आवेस्पुरांत 16वे ओडीन, आय हॅव कार्व्ड यू ऑन द पाल्म ऑफ माय हँड्स. इतली म्हत्वाची प्रितीच्या बाबा भयणो हांव आनी तूं. जाल्यार आमकां देवान वेंचून काडल्यात जाल्यार 3 वस्तू करूंक तो आमकां आपयता. पयले सुवातेर खुशाल बरी जावूं. जसो बागेवन पावलो आमकां सांगता, रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज. कित्याक जेजू म्हजें आनी तुजें सांगता आसता. जावं आमी दुखांत आसां, जावं आमी खुशाल बरीत आसां, ह्या दोनी गोडीन जेजू म्हजें आनी तुजें सांगता आसा. जावं म्हज्या सोर भोंवतणी कोरोना आसा जायत, म्हजें काळीज, म्हजें मन उसाबळ जाना जायत, पूण जेजू म्हजें आनी तुजें सांगत आसा. आनी ताका लागून हेंच कारण जावंक जाय हांव खुशाल बरीत रावूंक. दुसरे सुवातेर प्रितीच्या बाबा भयणो, आमकां देवान वेंचून काडल्यात जाल्यार तो आमकां आयच्या सेवा धर्मांत म्हणटा आमी ताचे इश्ट जावंक गरज. चाकर न्हय. चाकर म्हण जें ताचो ओनर ताका सांगता हें कर तें कर, चाकर तें करता. पूण इश्ट जें देवाच्या मनांत आसा तें सगळें ताका कळून येता. तो जाणा आनी ते भाशेन तो करता. जशे भाशेन आमी आमच्या इश्टाक वळखता तेच भाशेन आमी आमच्या देवाक वळखूंक गरज. तो आमकां म्हणटा आयज सावन तुमी म्हजे इश्ट चाकर न्हय. ग्रेक लोकांक देव जावन आसलो एक वेंचफूल, एक जेलस गॉड. भियेताले ती.
जूज तांकां देव जावन आसलो एक पयस दवरपाचो हत्यार ऑलमायटी गॉड आमी ताका भियेता ताचे भितर आनी आमचे भितर अंतर आसा जायत पूण आयज आमकां जेजू म्हणटा आमी ताचे इश्ट आमी ताचे पातयेवंक जाता तो आमची उतरां आयकूंक सोदता जशे भाशेन आमचो इश्ट आमची जिविताची कथा आयकता तेच भाशेन जेजू राजी आसा आमची उतरां आयकूंक आमच्या मनांत कितें घडटा तें आमी ताका सांगूंक गरज तें आयकूंक तो राजी आसा आनी ताका लागून तो म्हणटा आमी ताचे इश्ट जावंक गरज आनी तिसरे सुवातेर आमकां ताणें विचून काडल्यान जाल्यार ताचो मोग करूं प्रितीच्या बाबा भयणो आयच्या शुभ वर्तमानाची निमाणी गोड हीच जावन आसली एकामेकाचो मोग करात ही उतरां आमच्या मनांत आयज गाजून दी कित्याक जेजू जावन आसा आमचो मोग जशे भाशेन दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां आमी थोडी मोग करिना जाल्यार आमी आमच्या देवाक वळखुना जितले फावटी आमी मोगाची हत्यारां जातात जितले फावटी आमी मोगाची गोवाय जातात तेन्ना आमी देवाक आमच्या मोगाच्या देवाक वळखतात म्हूण साक्षी दितात तर प्रितीच्या भाव भयणो ह्यो तीन वस्तू करून आमकां देवाची कृपा मागुया ताच्या खुशालकायेची हत्यारां जावं ताची इश्ट मित्रां आमी जावं आनी ताच्या मोगाची गोबाय जावं आमकां कृपानी गोड ह्या मिसाक मागूया आतांच आमी आमचो बाबार्थ तीर केला तर ह्या वेळार आमच्या बाबार्थाची उच्चारणी आमी सगळीं बरोबर करुया सोत मानता देवाक सर्वोदयदार बाबा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच सुदार आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळलो आंकवार मारीत हांव जल्मलो कोस पिलाता खाल ताणें कोस सुसरे ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका किपिलो तो मेल्ल्या मदीं देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सर्वोदयदार देवबापाच्या उजव्यार बसला थंय जावन जिव्या मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक काथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एककार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन तुमी म्हजे इश्ट आमी मोगा वरवीं जेजूचे इश्ट जावंक पावता क्रिस्ती मोगाक आमी गोवाय जावून आमकां देवाच्या आदाराची गरज हो आदार मागून आमच्यो गरजो बाबा फुडें दवरुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक आपलो खरो इश्ट करून आपल्या जिविताचे देखींतल्यान ताच्या मोगाचो उपकार जावन आपल्या शिलयांची सेवा करून देवा लागीं मागुया आमचो देश कारभार चलयतल्यानी धर्मा मदें वेगळो चार पोरी नासतना आमच्या देशान बरेपण हाडून देवा लागीं मागुया आमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्यान जेजूक आपलो इश्ट म्हूण वळखून आपल्या कुटुंबान मोगाचें वातावरण रचून हाडून वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया
एकामेकाच्या मोगान जीव जेजूच्या मोगाची गोवाय जावं पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बोळ देवा लागीं मागुया. आयज ह्या मिसान आमी मागता खेरीत भाशेन रिचर्डाची भयण आनी आवय जी ह्या वेळार भारी गोश्ट सोंसतात आनी क्रिटिकल कंडिशनान आसात. देवान तांकां आनी दुसऱ्यांक सगल्यांक एकोणी फावो कर म्हूण देवा लागीं आमी मागुया. मोगाल बापाक विस्वासान केल्ली मागणी आनी आमच्यो गरजो तूं स्विकार कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वर्गपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा, कोणेंय जोर आपल्या इश्टा बसोत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना म्हूण जेजून आमकां उडास केला. आनी ताणेंच न्हय इश्टा बसोत पूण आमा दुस्माना बसोत खुरसार आपलो जीव दिलो. ह्या ताच्या उतरां चिंतना भरत्या मोगाच्या बलिदानान आमी तुका समर्पिता आनी ताच्या बळान तीच मोगाची वाट धरूंक आमकांय फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक न्हय बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी गोरत्या दोगाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बळी. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग संपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सकुर्नायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे स्वर्ग दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार.
पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच खुशेन कोश मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर तुमचे तेच बरी जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात आमी भक्तीपणीन उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरस्परा के पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास फ्रांसीस आमचो बाबयोन बाबा फिलीप नेरी फेर्नांव आमचो मोहनी बाबा सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरमासो धरून मेल्यार त्या आमच्या भाव भयणीची तांकां तुजे इश्टापतीन मेलेल्या समेस्तान तुजें बोर सरीत मुखामोड पळोवन आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार बरी देवाची मागीर सनातीन बाबेन दवरता बाबेन सोसे आनी सोरकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान तांकां मानवली तांचे सांगाता तुजी मोहिमा काडून तांकां फावो जेजू क्रिस्ता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजून पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपूल वेदार भाका सर्वनूर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी
जशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां तारणीत पडून येवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्कांक आमी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदाराचे जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरमाशनांत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुळीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय पदवी आनी महिमा तुजी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुमेच्या बाबार्थाचे दिश्टा आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. क्रिस्ताची शांती आमची काकुळी ही देवाची शील संसाराचे पाप काडटात. शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडण रोबोत आमकां सासणाच्या जिवितांत सांबाळून. सोमी म्हणटा म्हजो तुमी मोग करतात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा तुमी सांबाळटल्यात आनी हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो आनी हो तुमचे सवे सदांकाळ आसतलो. सर्वेस्पराक प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्यो आज्ञा पाळून जेजू तुज्या मोगान सदां जियेलो. तशेंच ताच्यो आज्ञा पाळून आमी ताच्या मोगान जिवची म्हूण ताणें आमकां सांगला. सदांच पूण भोव करून ह्या सातोड्यान ह्या ताच्या उतरा प्रमाणे चलून आमचें चालतें किरकोळ जिवीत तोखतात तसल्या फळांनी सुफळ करूंक आनी असो जेजून बसायल्लो संतोष
आमचे भितर सांबाळूंक आमी ओतरेकता. ह्या खातीर तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमच्या काळजांनी जियोंक धाड म्हूण आमी मागता. क्रिस्ताक आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सुमे आसूं. सोर पोदिदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची